विजयादशमी आणि दसऱ्याच्या सगळ्या जाणांक खूप खूप शुभेच्छा. म्हाका खूप बरें दिसलें की बापा आनंद देसाई आणि लाड आणि बाकीचे पदाधिकारी हांच्यांनी भगवती देवस्थानच्या भक्त निवासाचो पायाभरणी सुवाळो करपाक मुद्दामून ह्या कार्यक्रमाक म्हाका आपयलो आणि खास करून म्हाजी कुलदैवत असल्या कारणान हांव देवीच्या दर्शना खातीर सदोदीत येता. आज दसऱ्याच्या निमित्तानय दर्शन जालें. भक्त निवास बांदपाचो तेंच्यांनी जो निर्णय घेतला तो खरोखरच खूप बरो निर्णय, ज्या निमित्तान पुराय परिसरांतल्यान लोक म्हणजे आपली शुभ कार्य करपा खातीर हांगासर येतात. ताका सातत्यान भक्त निवासाच्या निमित्तान तांकां भक्त निवास उपलब्ध जातले. ताका एखादो दीस रावपाचो जालो आसत जाल्यारय हे भक्त निवास उपयोगी ठरतले. पोतकरू आणि दानशूर व्यक्तीं कडल्यान अशा पद्दतीन डोनेट घेवन ते भक्त निवास बांदतात आणि सांगा की म्हाज्याय कडल्यान पुण्य फुलाची पाकळी त्या भक्त निवासा खातीर मदत जातले हे हांवें ऑलरेडी डिक्लेअर केला, ऑलरेडी तांकां सांगलां. त्या खातीर अशा पद्दतीन सगळीं देवस्थानां पुराय म्हणटलो की देवस्थानांनी आपल्याकडे असलेले फंड्स किंवा आपल्याकडे असलेले पयशे किंवा आपल्याकडे असलेली जमनी ह्यो गांवच्या विकासात आणि देवस्थानच्या विकासात तांच्यांनी सदोदीत हाजो उपयोग करतात. हांवें मुद्दामून सांगता की गोंयांतली सगळीं देवस्थानां ही रीच देवस्थान आसा. त्याची तेंच्यांनी आमी पळयता की समाजा खातीर किंवा त्या गांवांतल्या लोकां खातीर त्या गांवांतल्या परिसरा खातीर ह्या पद्दतीन जर पयशे युटिलायज केले जाल्यार खरोखर बऱ्या अर्थान म्हाका दिसता सरकार गोंयचो विकास आनी गांवचो विकास करतात, बट देवस्थान समिती कडल्यान सुद्दां अशा पद्दतीन गांवचो विकास जावप हें गरजेचें आसा. आनी आयच्या ह्या सुवातेचेर हांव मुद्दामून सांगता की थोडीं देवस्थानां शाळा चलयता, हायस्कूल चलयतात, हे वेगवेगळ्या संस्थाय चलयतात. त्या खातीर लोक उपयोगी जावपी कामां ही देवस्थान समिती कडल्यान जावची. देवस्थान समितीनी इनिशिएटीव घेवन गांवच्या विकासात अशा पद्दतीन भर घालची अशेंच म्हजें सांगणें आसतलें. हांव आमचे भगवती देवी पार्से ह्या सगळ्या पदाधिकाऱ्यांचे खूब खूब अभिनंदन करता. तांचें काम ह्या देवस्थाना खातीर आनी गांवांतील लोकां खातीर सदोदीत म्हणटा तशें आदरणीय आसतलें. आयची बांदिल्ली जी भक्त निवास हे खरोखरूच लोकांक खूब म्हणजे अल्पशा दरांत फुकट दिवचे न्ही, कारण फुकट दिले जाल्यारय ताचो उपयोग लोक वेवस्थीत करूं शकना, बट अल्प दरांत जे आसा पळय हे लोकांक दिवचे जेणे करून लोकांची सोय उपलब्ध जातली आणि खूब बऱ्या पद्दतीची सोय हांगासर उपलब्ध करून